विश्वकुंकणी लाईव्ह स्ट्रीम वाहिनी स्टुडिओ दखून हांव सक्कड वीक्षकांक नमस्कार करता. हांव एस जयश्री शणे. आज ही आमगेलोट्टू बंटवाळचेची विशेष सोयरे आयल्यांची तन्नी मौनीश मल्ल्या हांकां हांव नमस्कार करता. हांगेल विशय हांव भासांचो चड सांगता आसता थोडी विशयात सांगता. तांणी मेलकारांतू वच्चे वाटेरी पाणेमुरांतू नवरंग स्मरणिका म्हणलेक संस्था स्थापन केला. त्यानंतर त्यांनी पणसाचे व्हड व्यार करता आसाची ताजे नमुन्याचे खाण आणि कसं सजावका वेरायटी खंयचे ते पुरो तांणी अनुभव घेवन आमकां आजी सांगचारे आसाची. नमस्कार मौनीश मामा. आमकां तुमगेले जिवना अनुभव आणि तुम्ही हे संस्था कशी स्थापन केल्ले म्हणले विषय भासांतू सांगू का. नमस्कार. मिगल नाव मौनीश एम मल्ल्या. मिगल अन्नाल गांव किन्निगोळी म्हणून अम्माल गांव बंटवाळचेची बाळेल कुटुंबाची. तशी हांव जल्लाल कोडेला अंतू जाल्यार त्या टायमार आमगे रोड ना आसलो. तशी सिंगल पेरंट जावन अम्मान बंटवाळांतू व्हड केलो म्हाका. बंटवाळांतू अम्मा मास्टरनीक काम मेळ्ळें. तशी मास्टरीन जावन आमी बंटवाळा स्कुला आवणींतू हांगा भाड्या घरांतू आशिल्ल्याची. तशी सान आसतना FPS स्कूल बंटवाळा शिकल्याची. मस्त बडतना म्हळ्यार टिचरा काम आसल्यार मिगल मालगाडा खात्यान वाडली केली आसलेली ताजेर येना. तशी हांव न्हू कसं व्हड वेवस्था नाशिल्लें. दुर्बळपणांतूची आमी व्हड जाले. अम्मान वयर हाडली. घर कಡೆ बीडी मारता आशिल्ल्याची. अम्मा ट्युशन दिता आशिल्ली. ताजे नंतर RD एजन्सी आशिल्ली अम्माक. ताजे कलेक्शन करचे. तशी 5 क्लास जावन ते FPS विद्यासंस्थेंतूची शिकून SLC जालें. तुम्ही मेगेले स्टुडंट. वय म्हाका मास्टरीन शिकयला 8 क्लासांतू. ताजे नंतर कॉलेज SPS कॉलेजांतू सेकंड PUC केला. तेन्ना अम्मा मस्त आशिल्ली इंजिनियर जावका. मिगल शाळेन इंजिनियर जावका व्हड जावका. जाल्यार तेन्ना अनुकूल नाशिल्लें. अनुकूल ना म्हळ्यार कॉलेज इंजिनियर कॉलेज पळय आत्ता आशिल्लें म्हणून वेवस्था ना. ಬಹುಶಃ ते आशिल्लें ಧರ್ಮಸ್ಥಳचे 65,000 ಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 65,000 ಜನತಾ ಸಂಸ್ಥೆ 65,000 आत्ताचे 60 ಲಕ್ಷ. आमकां पोटा भरचे कश्ट आशिल्ले. तशें हांव ते जायना म्हणलें आम्हाला आशा बेजार येवच्या नाजे. पळय कशें जाता म्हणून डिप्लोमा सेरवलो. जावन इंट्रस्ट नाशिल्लो डिप्लोमा. जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन पुत्तूर वय निजा लायक स्कोप आसा न्ही जावन. जाल्यार म्हाका इंट्रस्टिंग फील्ड न्ही येता. जाल्यार कसं आसता आर्ट फोटो दाखोवन आर्ट करचे बरो आशिल्लें. तशी पुत्तूरान तो विवेकानंदांत जॉयन जालो. लायक मार्क काडला. अशी मिगले आर्ट कशें म्हळ्यार सान दोकोन आर्ट करचे चित्र करचे बरें मस्त. हांव पळयलां. वय 9वा क्लास आसतना म्हाका व्हडला आर्ट्स म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट केलें. व्हडला आर्ट्स बीच रोड. तांणी कशी म्हळ्यार नाटकां मेकअप ते करचे. तांगेले शंकर नारायण व्हडला भाव व्यंकटगिरी व्हडला म्हणून. तशी ताका लोटू मेकअपा स्टार्ट केलें 8 क्लास 9वा क्लास म्हणून. एक वर्स भितर म्हळ्यार SLC आसतना हांव खंय नाटकां मेकअप हांव स्वता वता आशिल्लो तांगे लोटोची तांगे टिमांतूची. फुडें आत्तां म्हणटा नाटक न्ही सांजे स्टार्ट केल्यार सकण ते तेवे खंयची हळ्ळी म्हळ्यार पुत्तूरा तालुका भितर खंय हळ्ळी वाट वतना कन्नड तुळू चेड तुळूची. आमी नाटकाचे परतुगीन वचुका ಬಂದುका ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಕಾಣ 4 ಗಂಟೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಎಲ್ಡು ಅಮ್ಮನು ಇತ್ತಿ ಪೋರ್ನು ಹೆರ್ದಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಚುಕ ಕೆಲಪ ಅಂತ ಕೆಲಮ ಶನಿವಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿ ಐತಾರ ಸಮೇತ ಮೇಕಪ್ ತಿತ್ತಿ ಕೋರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ करता आशिल्लो हांव. ताजे मध्य ಅಂತೂ जन पळोवन चित्र पळोवचे सुरू केलें. कार्टून अम्म जन पळयलें मास्टरा चित्र केलें फ्रेंडा चित्र केलें. कॅरिकेचर म्हणटा.
तशी कॅरिकेचर करताना आमगेला बंटवाळांतून नेत्रावती वाढते मुश्राट्याला ताना पत्रिके ते बालकृष्ण गट्टी म्हणून तो संपादक जावन आशिल्लो ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट दिलो. SLCंतूं हांव तें कार्टुनिस्ट जावन जॉइन जालो तांतूं कशें म्हळ्यार पेपर वाजोवचे ताजे पयलीं कार्टून बरयचे हास्यमय बरयचे लायक स्कोप दिला तांणी ताजे वटू बरह बरयत आशिल्ले SLC आसतनाची बरह मागीर चित्र मागीर ताका संबंध पडलो वाजोवचे मस्त पिशे सांदो कोण म्हणटाना सुधा तरंग कर्मवीर सगळे आमगेले राज्याचे प्रत्येक पत्रिकेंत तुमगेले कार्टून तितले येतात साधारण एक 800 कार्टून पब्लिश जाला ऑलरेडी 3 वर्स 3.5 वर्स तांतूं इन्वॉल्व जालोलो. त्या टायमार हांव स्कुलाचे फीस समेत तांतूं भरला कॉलेजाचे गौरवधन मेळता साधारण त्या टायमार एक 2000 रुपये मेळता आताचे 25-30,000 40,000 म्हणत मेळता कष्टारी ते कोरून नाटका मेकअप केले ताजे ಒಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ बरयचे आसले तो आर्टिस्ट बॅनर बरयचे बोर्ड बरयचे खंय ते म्हळ्यार मैली घालो हांवें पेंट केला खंयचे त्या ना ह्या नांव विद्यार्थी हय हय तांणी मस्त सपोर्ट केले. ताजे नंतर डिप्लोम जालें. डिप्लोम हांव सांदो कोण एक कथा म्हणटा एक्टीव जावन आसता भोंवचे खावचे तसलो बरो ना 4 क्लास तो कोण रजेन तूं कामार रावचे रज ऑक्टोबर रज म्हणल्यार कुठले खंय काम मेळटा म्हणून एक फर्स्ट आमगेले 4 क्लासान तो विक्टोरिया प्रेस म्हण आशिल्लो 100 वर्स फुडले प्रेस देवण मामाले थंय कामां सेरवलो. कसा काम कोयर काडचे मागीर क्लीन करचे हट्टी करचे गोणी बांदची गोणी द्वार ना ना ते कामां तशी 5-6 क्लास प्रति रज म्हणल्यार कुठले कामां वयचे मागीर स्कुला तुका येवचे बीडी मारचे 10 गंटे आरडी प्रति 4-5 क्लास हांवें आरडी कलेक्शन करचे. अम्माक 150 जनाल आरडी आशिल्ली तितले जनाल हाडचे तांणी दितना वय रे तांचेल ना वय रे म्हळ्यार तांकां दिवचे भंय मेळचे 10-15 रुपये दिवतानी कुठे येवच्यो पंतवतांनी बरदाल रशीद दाखयचे तशें कोर न्हू काम करचे आशिल्ले घर कडेन आप्पळवाडी रज म्हणटाना म्हळ्यार काम करता आशिल्ल्याची. तशी जाल्ले SLC जावन जाता आमी घर चेंज केलें पाणी मुगलान तो साना एक अम्मान जाग घेतलो साना जागो एक 5 सेंट जागो एक 450 स्क्वेअर फिटाचे घर बांधले म्हळ्यार अम्मा रिटायर जाता कसं रुपये म्हळ्यार ते क्लियर करून घेतले. मध्ये निघाले म्हाका 2 भयण्यो एकली साधना मल्ल्या म्हणून ती आता उडपींत आसा ती लायन्स क्लब मस्त ऍक्टिव्ह होती समाज सेवेंत आसा मागीर राजकीयांत आसा तालूक पंचायत मेंबर जावन आशिल्ली मस्त ती बारी फेमस जावन दोन्हीची नयना मल्ल्या म्हणून आता सुरेखा राव म्हणटा तिका कोडेला आसा ती समाज सेवे ऍक्टिव्ह जावन आसा. तशी सांद कोण काम कोरून आशिल्लो 19 वर्सांनी हांवें व्यवहार स्टार्ट केलो. 19 वर्सांनी कॉलेज फिनिश जाताना व्यवहार स्टार्ट केला. कसं म्हळ्यार तेन्ना बंटवाळांतू शिल्पा स्टुडियो म्हणून आशिल्लो गणेश बाळिगा म्हणून तो एक पंत आपेल ताणें आपोवन म्हणालो तूं स्टुडियोच पुराय कसाने आर्ट कोरेत ना रे म्हणून म्हाका तेन्ना कसाने ABCD वतना तेन्ना आतां 32 वर्स फुडें तेन्ना आतां म्हण टॅक्नॉलॉजी व्हिडिओ फोटो कसं रोल ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो त्या टायपार मस्त टॅक्नॉलॉजी विंगड तेन्ना कसं करचें म्हाका आर्ट शिकयताले त्या टायप विंगड आर्ट इता म्हळ्यार फिल्मा पोस्टर करता आसले कोता पळयला न्हू फिल्मा पोस्टर फोटो कट करून मातशी कलर घालून करचे आशिल्ले ते आल्बम केल्यार ते म्हणून आयडिया आयली. तशी बेंगलोरचे आमकां लावा मी गेले मावेल पोतू मंजुनाथ प्रभू म्हणून तो सिंडिकेट बँकान तो काम आसता तांकां लायक आर्टिस्ट थंय एक 1.5 म्हयनो राबून ताजे टिप्स कशें करचे स्प्रे करचे तो आर्टिस्ट जालो न्ही मस्त ताका शिकलो तिक्कून गांवां येवन 19 वर्सां स्टार्ट केला. 19 वर्सां त्या जाणां काम दिलां घरांतूच करता आशिल्लो हांव. ताजे मध्यांतू मी गेले बंटवाळांतू डिप्लोम जाले कुठले 2 वर्सां मी गेले शिल्पा स्टील इंडस्ट्री म्हणून म्हाका मावेल पोत लागता गणेश नायक म्हणून ताका लागून इंडस्ट्री कामाक सरवलो. तशें सांदो कोण म्हाका म्हाका पुरो अनुभव मेळ्ळो. काम म्हळ्यार कसाने मॅनेजमेंट म्हळ्यार कश्ट म्हळ्यार कसाने म्हळ्यार जबाबदार म्हळ्यार कसाने दुडवाल्याक एक वर्षा SLC आसतना VNR गोल्ड नागेंद्र बाळो तांगे लागीं रजेंतू 2 एप्रिल मे रजेंत मागीर एक फायनान्सार राबलो तांगेले गणेश नायकाले आनी रवींद्र बाळ्या लागीं ओप घालचे विद्य मस्त शिकलो. म्हळ्यार तांतू कशी धैर्य येयलो म्हळ्यार म्हाका कसाने कर जिवन कशी कर येता म्हणून धैर्य येयलो सांदो करून जावन डिप्लोम जाले लायक मार्क मेळ्ळो अंगडी घरकडे स्टार्ट केले लायक वेआर स्टार्ट जालो. बीच रोडांतू सानी अंगडी घेतली
वाड्याक थंय स्टार्ट केलें तें एक वट्ट 6 जण स्टाफ खंयची बिझनेस तेन्ना अल्बम अल्बम कशें म्हळ्यार डिझायनींग म्हळ्यार फोट व्हडले फोट कट करून ताका नांव बरयचें आतां कशें डिजिटल म्हण करता म्हळ्यार हँड वर्क स्प्रे वर्क कलर घालचे नांव बरयचें मस्त सकाळ बेश्टा काम आशिल्लें तेन्ना 6 जाणां काम दिवन स्टार्ट केलें थंय एक 6-7 वर्सां खाना अंगडी एक 150 स्क्वेअर फीट 200 स्क्वेअर फीट खाना अंगडी बिसरोडान तो नायक मामाले बिल्डींग जालें नवो बिल्डींग उपेंद्र सौदा म्हणून थंय आयलो सो बाडेकाची थंय लायक नांव पावलें म्हळ्यार तुमगेले खंय उडपी दोकून खंय केरूं येता आशिल्ल्याची ऑर्डर रात्री पाल्ले काम आशिल्लें त्या टायमार टॅक्नोलॉजी चेंज जाता आशिल्लें डिजिटल म्हूण आयलें डिजिटल म्हणटना आल्बम आतां कसं आसा त्या टॅक्नोलॉजी फोटोस पुराय ते शिकुपाचें जालें अनिवार्य आमी मुंदर सुका जाल्यार अनिवार्य जालें फुडली जायना त्या टॅक्नोलॉजी शिकलो हांव मागीर कंप्युटर घेतले एडोब फोटोशॉप म्हूण शिकलो ते ताजे वटू डिझायनींग विजिटींग कार्ड्स बॅनर्स A to Z म्हळ्यार बेज दोकून प्रत्येक डिझायनिंगाचो तांतू शिकलो फंत जावन कोणी ना गुरू म्हणून शिकलो यारू लायक मुंदर शिकता आशिल्लें तशी एक 8-9 वर्सां एक 6-7 जण लायक कामाक जावन लायक वेळ आशिल्लो तेन्ना टॅक्नोलॉजी म्हाका कळ्ळें आनी डिजिटलायज जाता डिजिटलायज म्हळ्यार आतां तुमकां एक व्हडली के फंक्शन 10 जण मोबायल करताची आनी फ्युचरान तो डावट म्हळ्यार आमी अंतोची कसा करेता म्हणून तशी आलोचना करतना विश्व तुळू संमेलन जाल्लें फर्स्ट बंटवाळांत एक 18-19 वर्स फुडें तालूक मट्टाचेर तेन्ना एकलो तम्मय म्हणून आशिल्लो लेखक तो म्हणालो आमी एक मोमेंटो करता म्हणल्यार कसाने करत म्हणून तशी आयडिया करतना स्टार्ट केलें सागरांत मिगेले ಈಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ घर सागरांत थंय वता आशिल्लो हांव थंय पुरो जात्ता विंगड टायप म्हणून मामुली आमी फील्ड येतना कशी म्हळ्यार व्हड अंगडींतू हाडटाची विकताची नांव बरें तितल्याची क्रिएशन म्हणना क्रिएशन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार नवे सारका पुराय जगान केला म्हणके 10 जावचे आवडीना ना कशें करता म्हणून तशी आर्ट गोत आशिल्लें गोल्ड गोत आशिल्लें रिस्क घेवन गोत आशिल्लें व्यार आशिल्लें जनरल कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लें तांतू नांव करया म्हळ्यार कशी म्हळ्यार फर्स्ट मुर्ती करूं स्टार्ट केलें मुर्ती म्हळ्यार आतां तुमगेलें देवस्थान एक गांवांत एक देवस्थान ब्रह्मकलश आसा सगळे देवस्थानाचेच मूर्ती करता त्या टायमार मॉडेल आत्ता पुरो व्हड विशय न्ही 3D आसा 20 वर्सां फुडले विशय तेन्ना कसं टॅक्नोलॉजी बरो ना तेन्ना व्हॉट्सअप ना शिकून काडल्यान कसं टॅक्नोलॉजी नासली टायमार तेन्ना मस्त सकाळ ऑर्डर आयलो खंय ते म्हळ्यार बॉम्बे पुराय व्हड ऑर्डर लॉरी घातल्यान गेलेले आसा बॉम्बे पुराय शनी देवस्थाना मूर्ती शनी तशी देवाल मूर्ती मेन ताका फोटो धार्मीक आमगेले दक्षिण कन्नड धार्मीक कंबळ भूताराधने यक्षगान ताजी पुरा मूर्त्यो विंगड ताका कलरिंग तशी करतना म्हाका जाग पावना जाल्या बिसरोडांत तशी देवाल देयन बंटवाळ व्यंकटरमण देयन एक लायक जाग मेळ्ळो हायवेरी थंय घर बांदलें घरा वयरी सानामाटा स्टार्ट केलें एक 2000 स्क्वेअर फीटांत पावनी जागो तशी व्हड जावन ताजे नंतर येद्राक कॉम्प्लेक्स घालें थंय आतां 7000 स्क्वेअर फीट आमगेले खाली मोमेंटोकाची मोमेंटांत कशें म्हळ्यार तुमगेले बुत्तालांत एक 10-15 वेरायटी भूत कंबळांत 10-15 वेरायटी ताजी मूर्त्यो आमगेले कस्टमर कशें म्हळ्यार एक कंबळ म्हणटाना येता तो नवे जेवका म्हणतो आतां आमी हॉटला वचून निमगे नाचवे कसा उनो आसा म्हणून फुडल्या वर्सांत नाका ताका जेवा त्या नाका ताका कसा जेवका म्हणून आमी कशें करता म्हळ्यार फर्स्ट आयडिया नेम घेता फर्स्ट बजेट कितलें मेन आमकां दुड्डू या न्ही टायम जेन्ना आमकां दिनाची कसा म्हळ्यार दुड्ड बरयता टायम दिनाची येताची 1 वर आसतना त्या करी म्हणून ह्या प्रोसेस कशी म्हळ्यार तुमी सांगतारी तुमगेले ऑर्डर जाता तरी हांव आयडी करता इंजिनियर प्लॅन म्हणके मागीर ते आचार्य लावचुका आचार्यन रुक्कार केतून दिवका रुक्कार केती तरी मोल्ड म्हण आसा मोल्ड म्हळ्यार सिलिकॉन आमकां मोल्ड म्हण करताची तांतू केमिकल घालताची केमिकल म्हळ्यार GP रेझिन म्हणटाली जनरल पर्पज रेझिन मार्बला पेटी घालून अच्चू काडटाची कलरिंग करता पेंटिंग ताजे नंतर बेज ओटू प्रोसेस नवे 1 महिनो 15 दीस येवका आनी 2 दीस फुडें ऑलरेडी आमगेलें काम बुकड म्हळ्यार आतां एक कथाल आमगेले म्हळ्यार शारदा पुजा म्हणलें काय प्रत्येक गांवांत पुरी अशी शारदा पुजा आमकां एक 70-100 ऑलरेडी कस्टमर आसताची परमनंट आमगेले गांवचे
असायची असायची आणि सडन 3 दीस पुढे त्या 100 दी या 200 दी म्हणारे वय बा. ते आमगेला व्हड प्रॉब्लेम तशी हांव बिझनेस एडवर्टायज करणी त्यामुळे आमगेले वय, असं already असं. ऑलरेडी तशी जनाला त्याची व्हड प्रॉब्लेम नवे नवे जेवका आणि फुडली वर्साचे डिझाईन आज अशा आमगेला तिथले आम्ही क्रिएटिव्ह असता खर्च असायची तशी साधारण मेला 650 ವೆರೈಟಿचे ಮೂರ್ತಿ ಅಸಾಯ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಅಸಾಯ್ची. ಮೂರ್ತಿ ಅಸಾಯ್ತು ಗಡಿಂಗರ್ ದೇವಾಲ ಸಾನ ಹೊಡ ತಂತು ಕಲರ್ ಬಾಂಗ್ರಾ ಕಲರ್ रुपया कलर तांब्या कलर ताका बेज तांतो फायबर बेज तशी ताजी जोटोची स्टार्ट करताना जनान सन्मान पत्र करतोय ताजे व्हरायटी फ्रेम्स ताजी जोटो माळ आसा माळा शालू पॅटा फुटबॉल म्हळ्यार आमगेल कॉम्प्लेक्स भितर आयल म्हण जाला ताणे एक कार्यक्रम कसा जाव का ते पूर थंय येवेतानी एक भारी खुशी संतो विषय म्हणा म्हाका ये आम्ही बंटवाळ तालुक म्हळ्यार बजी सानगांव कोडेल केद्दी गांव आमगे बंटवाळ हे सानगांवांत जन दुबई कतार अबुधाबी देखून आमी सोदून येताजी प्लस ऑर्डर दिताजी म्हळ्यार वय आमगेले टॅलंटा भशी आमगेले स्पेशल पळोवनूय येताजी आज एक रिजन कामां आसाची सागरांत तुमगेले फॅक्टरी आसा म्हळ्यार थंय लिजा घेतला आमी थंय जाता आसता थंय 7 जन ಒಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 17-18 ಜನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ 5-6 ಜನ काम करता तांकां तितल्या जाणांक हळ्ळी बसून काम दिला संतृप्ती आसा म्हाका वय वय तशी तांकां तुमी विंगड विंगड सौलभ्याने दिता दिसता ना कामाच्या सौलभ्य तांगे निमते आमी वयर येयलेची तांकां चंद कोंबळे येताची तांणी आमी चंद कोंबळे येताची कापी काणा पुरे आणि युनिफॉर्म वय बा ते पुरे पीएफ ते पूर जावका जाता तशें करताल भारी उणे बा ना तांणी आमी तांगे निमते आमी वयर येयलेची तशी हांव आम्ही मोगार तांणी आमकां मोग दिताची तसले एटिट्यूड आसता तशी तेज्या तरी हाजे मध्यंतू प्रवृत्ती म्हाका बुक्स वाजोवचे भोंवचे म्हळ्यार दुसरे दुसरे स्टडी गांवांत मामूल अशें न्ही कसं विशेष आसा ते तशी आसतना एक 15-20 वर्स फुडें कृषी म्हाका भारी इंट्रस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತೋಟ ಬರಕಲ್ಲ ತಾನಾಜಿ खंय ते मोगार नाडांतू थंय पणसाचे भारी इंट्रस्ट म्हाका कडगेचे टाक्को कडगे तळ्ळले फुडें देखून म्हाका भारी प्रिती आमकां घरा लागीं ना कोणें दिला भारी खोशी हाडले केल्ले तांचो 3-4 नंबर रांदप केल्या हळ्ळींतू म्हाका थंय अडिके पत्रिके म्हूण आसा ते श्री पड्रे म्हणून आयकून आसा तुमी ताणे ताका संपादकत्वाचे तांचो विशेष कथा म्हळ्यार हळ्ळींतू जावचे विशय ज्याला पेंटा इतले पावना ताजे विशय बरेच आशिल्लो ताणे हलसाचे म्हण पणसा विशय बरेच स्टार्ट केले तशी विंगडी विंगड सेमिनार्स तांगेले ಒಟ್ಟು मेळतना मस्त जाणांक कॉन्टॅक्ट केलो म्हाका म्हळ्यार व्हड व्हड बेळेगार्स सगळे कर्नाटकाचे व्हड व्हड डिलर्स हे ते बेळे अशी जाताना एक प्रॉब्लेम कसा देख पड म्हळ्यार जावच्या खंडापड जाता एक तोटान तू 50-100 रूख आसाची खत्तल आसाची सिटींतू पवयताल ना आता पवयल्यार सिटींत कसो प्रॉब्लेम म्हणल्यार सगळो कोण फेल्यार तांकां उदराच्या कश्ट कोयती ना अड्डोळी ना अड्डोळ जाल्यार त्या वेस्टेज उडयाच्या व्यवस्था ना खत्तल आसाची त्या पूर आलोचन करतना तेजे ಬಗ್ಗೆ कसं करका देवान आमकां कितें दिला समाज आमी कसं दिवका वय बा अंतू करया म्हणून त्या टायमार 1.5 लाख रुपया कटून ड्रायर घेतले प्रयोग करू का घराने चुकायची कशी कसं येता म्हळ्यार थियरी विंगडे प्रॅक्टिकल विंगड तशी पणस कडग्यान चुकायचे सुरू केले पणसान चुकायचे सुरू केले मागीर ताजे हलवो स्टार्ट केलो आमी घरकडेची प्रयोग कितले 20 वर्स पयलीं काणी आतांच नाही कोर करता आशिल्ले 15-20 वर्स करून तेन्ना घर बांदतना घरा वकला फागल्यार एक 400-500 जणां येताची ते एक म्हाका कसं विशेष जायना एक ताका घरा वकल जालें के तांतू एक समाजमुखी काम करया म्हणून त्या दिसा हांवें हलसिना संते म्हूण केलें कर्नाटकांत फर्स्ट टायम हलसिना संते जालेले ते प्रायव्हेट जावन केलेलो हांवें 24 वर्स फुडें एक गांवांत येतात ताका प्रेरणे पड्रे आनी तांगेले एक टीम प्लस आमगेले एक आमी इनवॉल्व जावन आनीक इम्प्रूव जावका आतां एक गांवांत 3-4 जाता ताची त्या टायमार कांय नाशिल्लें फर्स्ट टायम तेन्ना म्हाका 1.5 लाख रुपया खर्च जाला जाल्यार बेजार कर इता म्हळ्यार हाजे निमती आनीकला प्रेरण जावका आनीकला ताजे विशय कळका 2,500 जन आयल्याची 13 पेपरांत काल पेजी कवरेज केलो ते संतोष इता म्हळ्यार एक केल्ले आज ताजे परिणाम पडलेलो न्हू हळ्ळी जाता सिटीन जाता हळ्ळी जाता जाता ಕವನ ವಾಚನ ಪ್ರಸ್ತಂತ ಆಮೈ ಭಾಗಿ ಜಲೆ ಹಲಸು 15 ವರ್ಷ ಫುಡ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ केले तशी जावन एकले जुले ही आयली
ॲने रियू म्हणून अमेरिकाची 23 वर्साची हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीची तुमका एक शुगर आसलेल्यांक एक संतोषा विशय सांगता. कसं ते विषय? तुम्ही शुगर आसलेल्यांक खावची पुरो मागता इंट्रस्ट तुम्हाला खावया म्हणजे जाता वय वय रिटायर्ड लाईफ वय खावच्या जायना. वय देवान एक व्हड वस्तू दिला तुमका. शुगर तांकां कोण स्पेशल स्पेशल कितले खायची कांय जायना. तुम्ही पोणस म्हणले खूप पुरोची पोणस नाही पोणस खाला शुगर चरता कडगी कडगी आमगेले डॉक्टर BM हेगडेन ताजे विशय मस्त उलयला. तांतो देवान कितले लायक फायबर सृष्टी देला म्हळ्यार कितले खायची शुगर डाऊन जात नॉर्मल येता डाऊन नाही नॉर्मल येता जना गोतना फुडें पुरो काही नाशिल्ली शुगर वय 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 लायक कोण काम करता आशिल्ल्याची लायक कोरून खाता आशिल्ल्याची आत्ता कसा काम करण्याची आणि सदळची कडगी चक करून खावचे वय. कडगी सीजनान वय त्या टायमार कितले नमुने करता. वय तशी कडगी एका इंट्रस्ट आयला एक शुगराक कसा नेक्स्ट जनांक म्हणून मागीर पोणसो आज कॅन्सराक मस्त सकड करीन अशा पळय जाल्यार तुळू पोणसो वर्सा एक पंत खाल्ली म्हणजे जाल्यार वर्साक एक पंत खाल्ला रे तुळू पोणसो पॉट क्लीन जाता कोलॉन कॅन्सर या ना म्हणून वैद्यकीय जावन प्रूव जाला. वय वय आणि पणसांत एक जॅकलिन म्हळ्यार एक अंश आसा कॅन्सर निरोधक हाय जॅक फ्रुटाचे जॅकलिन जॅकलिन तांतूं भितर एक अंश आसा. भितर तशी जॅक फ्रूट पोणस पिकले शुगराच्यान खावेत चेड न्ही लेकारी खावेत वायट न्ही लेका आमी कोण खावचे ना. वय तशेंच मस्त प्रयोग जालो अंगड करया म्हणून अंगड करया म्हणटना श्रीकांत भट म्हणून आशिल्लो म्हगेलो क्लासमेट आशिल्लो म्हगेलो आत्मीय सांजो कोण ओटू खेळून पुरो आशिल्लो वय करया म्हणटना करया म्हणल्यार साना मठाचे अंगड स्टार्ट करया म्हणून अंगडी भायर सानो केले तेन्ना ग्राचार लायक आशिल्ली एक वर्स ते भितर लॉकडावन आयलें वय वय 2 वर्सां लॉकडावन कोरोनाचे वय ताजे नंतर हायवे इम्प्रुवमेंट म्हणून 1.5 वर्स आमगेले रोड कट्ट जालो जाल्यार आमी हटांक राबयन तें काम पूण सोड कसं की कंटिन्यू केलं वय हाडचे करचे प्रोडक्शन एक आमगेले व्यार कशी जाली म्हळ्यार एक स्टॉल्स ऑर्डर स्टॉल तक रेडी जावचे तक प्रिपेर जावचे तशी आशिल्लें लायक रीते चलता आसा. आतां नेक्स्ट तांतू काय एक नवे टायप करया म्हण बाय सरल्याची कसं ते तुमकां पोणस मेलचे 3 महिनो 3 महिने मेळटा सगळे वर्स खावका म्हणून आशा आसता वय केलो जण फ्रिजा दोन खाताची सगळे वर्स मेळका तशी आमी कसं केलं म्हळ्यार 15 वर्साचे परिश्रम आसा तो आतां हांव काणी शिदे पडपड सांगू अशी तशी म्हणून प्रॅक्टिकल जावन करतना रॅटआउट पाउच म्हण आयला रॅटआउट पाउच म्हणून टॅक्नॉलॉजी आयला 15 वर्स फुडें रॅटआउट तो पणसा पल्प स्टोर केलेले प्रायव्हेट जावन रयत फर्स्ट फार्मर कंपनीचे 1-2 दिनाची 25,000ची त्या टायमार हाडून रॅटआउट म्हणून कसं टॅक्नॉलॉजी म्हळ्यार आता MTRाचेर फूड रेडीमेड येता तांतू कशी म्हळ्यार हून केला जाल्यार विंगड प्लास्टीक पुरे तुमकां 60 to 100 डिग्री करगता. रॅटआउट पाउचांत कशी आसा म्हळ्यार 4 लेयर आसता एल्युमिनियम फॉयल आसा तांगेले कशें नायट्रोजन फिलिंग आसा त्या पाउचांत तुमी 100 डिग्री 95 to 100 डिग्री हूण कोरून तांतू घालून सील कोरून ते हूण उदका घालून ಸ್ವಲ್ಪ थंड उदका घाल्यार 1 वर्स कशें व्हरता म्हळ्यार बॅक्टेरिया आमी हे करताची मोर्ची करताची त्या टॅक्नॉलॉजी तांतू मस्त प्रयोग केला तांतू मस्त व्हड स्कोप आसा करताले कसं बारीक कष्टा काम मात्र ताका म्हळ्यार मनुष्य कशी एकला म्हणजे एक नाची तशीची पणस झाड पणसा रूख एका म्हणजे एक ना ते एक विशेष जेन्ना वतना आमगेल पणस गोडूची म्हणून आणि आमगेल गोडूची म्हणून ताजी एक एक रुची रुची विंगड विंगड असता विंगड विंगड रुची वर्स जाल तशी चेड जशी उण जायना. आनीक पणसाचे विशेष तुमकां वतस की ना की तुळू आणि बरको म्हण आसा आतां आमी तुळू पणस हाडलो बी घाले ते तुळू जायना बरको जावच्या पुरो बरको आसा तुळू जावच्या पुरो ते आवसले म्हळ्यार मदर प्लांट त्या रुची येवका म्हणून ना विंगड या विषय विंगड तशें प्रति एक रूप एक व्हरायटी JKVK म्हळ्यार कृषी विश्वविद्यालय गव्हर्मेंट थंय एकली शारदम्मा म्हणून पॉड पोस्ट तिगेले निर्देशक ती आमगे त्या एरियेक अशी कॉन्टॅक्ट जाताना एक फंक्शन हाका तिका गव्हर्मेंटान 50 लाख रुपये दिलेले तळी अभिवृद्धी एक प्रोजेक्ट करायची ती म्हणता 50 लाख खाल जाल्यार आनीक म्हाका तुळू बरकायचे कसं म्हणून तुझे जाय न्ही म्हणून तितलेंच पणसां तूं डीप गेलो तशी
आज ही पणसार रुक्का विषय उरलेलो म्हणजे जाल्यार हम्म, परिसर परिसर म्हणून उलयताचे आमी हम्म, मस्त रूख वयताची हम्म, जाल्यार एक पणसा रूख आलोचना करायची हम्म. आज ही एक घर बांदूक जाल्यार पणसा बागेल जेवका तुमकां वय मांडटव जेवका जाल्यार पणसा या जेवका वय. आणि एक पणसा रूख मनशां मात न्हय हम्म. पक्ष्यांक हं, प्राण्यांक हम्म. गायेक हम्म. आणि गूड बांदूक पानाचे कोट्टुकर प्रत्येक प्रत्येक अंश वय बा. करीन ते म्हळ्यार होमा कापते समीत पणसाच वय, जेवका वय, म्हणजे ती पवित्र रूख वय, वय. तशी आमी एक हलस प्रेमी फूट म्हणून केला अशीच एक 10-12 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ हम्म, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಹಲಸು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡು हम्म, ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತಾಸಿಲ್ಲ ಮಿಗಲ್ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಹಿಂಗಾಡು हम्म. स्मरणिकेची विंगड स्मरणिके विंगाड एक 3-4 वर्ष तकून कसं जालें म्हळ्यार आमी लेक्का पाशी मिकून यारेच्या छाटायला म्हळ्यार प्रचार चड जाल्ले हायवे बिल्डींग जाल्ले तशें जावन आनी तांचो चड हांव इनवॉल्व जाता नाशिल्लो श्रीकांत भट्टू पळयता आशिल्लो तशी आमी केला व्यार आमचे गेले चड व्यवहार मस्त चेडू अण्णा बापसून सांगते तूं व्यार नाका मार तूं सीक इंजिनियर जा रे ह्या जा रे म्हणून हांव मिगल दुवे सांगितलं कशी म्हणाली तू कसं जेवकल कर इंटरेस्ट आशिल्लो जाल्यार एक गांवांत राब एक 10 जाणां काम दी तशी ती इंटरेस्ट सेंट एलोसियस कॉलेजांत तूं बी वॉक म्हणून कोर्स या एक इन्फॉर्मेशन पळयाची या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एक केलेलो नवो कोर्स बी वॉक म्हणून फूड टेक्नॉलॉजी ती जावन या कोर्स कशी म्हणारी विंगड कडेन तुमी करचे 2-4-5 लक्ष पुरो आसा कर्नाटकांत धारवाड आनी खंय दोन्ही कडेन बेंगलोर दोन्ही कडेन आसता हे कोडेला आसा तांतू कशी म्हळ्यार 3 वर्साचे सेकंड PUC जातरी फूड टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार फूड आतां एक ब्रेड आसा कितें वायट येना तांतू कसं इन्ग्रेडियंट्स कसं घालता केमिकल ताची पूर टेक्नॉलॉजी आसा ते 3 वर्सां डिप्लोमा तशी ती ताका सरवली तांतू गोल्ड मेडलिस्ट जाली ताजे नंतर कसं करता म्हण निमगेलं हांव फुडांत ಸ್ವಲ್ಪ मुखार तुजे आयडिया आसा म्हणाली तशी पणजे युनिव्हर्सिटीन तूं फूड अँड न्यूट्रिशन ताका सरवली जाल्ला ते एज्युकेशन तशी आनी GK विकेन केलो ट्रेनिंग पुरे जावचें आसा केलो आमकां आनी कसं म्हणटा फायन ट्यून जेवचें आसा बहुशा जानेवारी भितर तिवे ह्या फिल्डा येता तशी आमचो पणसांत होती आमी कसं दाखय म्हळ्यार हळ्ळींच आसून 10 जाणां काम दिवेत वय बा ते काम गेला विशेष बरे साधन करची मात्र नाही दुड्डू करची ದುಡ್ಡು ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಚೂನ್ ತೈ ವಚೂನ್ ರಾಶಿ ಪಡ್ತೆ ಸಜ್ಜಿ ಬರ ಗಾವಂತೂ ಅಸನು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೊಟ್ಟ ಅಸನು ಗಾವ ಪೂರ ಬೆಳಂಗೇನು ಗಾವ काम दिवनु ग्रामा विरोधी कोरू जत्ता म्हणून एक दाखयता आसाचे आमी आनीक हंगेल थ्रू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू दाखया म्हणून मस्त अशी आसा तशी देवान मना कसं की गोत ना जेवच्या पुरो आमगे प्रयत्न म्हणून आसा जाता आसा आणि तुमकां ताजे ओटोचे विंगड झाड निवळचे हवी आसा कृषी टेरेसारी तुमगे घरा सत्तो एक पक्षी येता मस्त दिसा एक 40 गुब्बाची आमगे घरा सुत्तूच आसाची म्हळ्यार तांकां डेली 1 किलो भात घालताची नविलू मागीर मस्त पक्षी येताची काळयो एक 7-8 आमगेले परमनंट ते टायमार येता त्या टायमार येताची अळेलो म्हळ्यार गुब्बाची हांव गोड कोण दिला एक 8 गोड आसाची तांगे फ्रेंड्स पुरे खावचे येताची गंमत जाता तांकां उद्दा नावच्याक सगळो दिसता हिंगा कुटुंब बंधू मित्र पुरो आसता तांकां एक गार्डन शिकोवन दिला व्हड नेट बरो करून म्हळ्यार आमगेला म्हणके पक्षी प्राणी तांकां एक आसा म्हणून तशी आणि तुम्ही स्मरणिकांत तुम्ही कशी ते व्हेरायटी करताची कशी म्हळ्यार चल्यांक आनी तुम्ही तुमगे कामाच्या कशी ट्रेनिंग दिताची मेन तांकां आयल कुडले जायना मिनिमम 2 वर्साची पडी सेट जावंक येता तांकां आमी ट्रेनिंग दिताची कंप्युटर बसना कंप्युटर तांचो विंगड डिपार्टमेंट पॅकिंग डिपार्टमेंट विंगड आसा पेंटिंग डिपार्टमेंट मागीर कटिंग डिपार्टमेंट खंयच्या चुरकस म्हण कळता पळयल्यार ही हक्क जायता म्हणून इन्वॉल्व करताची पुरा मिगा स्टाफ एक 7 वर्सां जाल्ले तसं एक्सपिरियन्सड पुरा लायक आसाची लायक करता आसाची మరి బంట్రోల్చాంక చేర్జాను యక్షగాన ताळमद्दळे इंटरेस्ट तुमकां कितें पुरा कसले भागी जालेले सान आसता नाटक पुरे मागीर व्यार जाता जाता जबाबदारी चड जाली जबाबदारी वटू रात्रपाल गोल्ड खायला काम चड जाल्लें म्हळ्यार सांगेल टायमार दिवका इता म्हळ्यार आज एक फंक्शन म्हळ्यार त्या निमिशाक दिवका आमी फाल्यां दिता म्हळ्यार प्रायज जेन्ना त्या टायम चुकल्यार तशी आमकां नांव आयलेची टायमली डिलिव्हरी क्वालिटी सर्वीस दॅट मेन आणि बुक्स वाजीत मस्त इंटरेस्ट अशी त्या वाजीन मस्त सकाळी अनुभव मेळ्ळा प्लस उपकार जाला जिवनांत रवी बेळगेर बुक्स मस्त वाजीत ताणे सांगता आशिल्लें यशस्वी जावका जाला रे कामा वयर मोग दवरी
श्रद्धे श्रद्धे जाय यश येता लक्ष्मी का जोटी येता आणि हार्ड वर्क यश येता लक्ष्मी आपण घेत आलसी करून आलती करून पल्ले दिता पट्टी मारचे वय, वय. ಏನೋ आतील विषय सांगते तशी व्यवहार ಅಂತ 30 ವರ್ಷ सर्व्हिस निघाला तशी मस्त शिकला आणि शिकू असं मग आता तुमगे प्रॉडक्ट तुम्ही कशी पेटवून दिताची आता फॉरेनची पुरे त्यांनी कशी सांगता म्हणारी सान 1-2 किलो 3 किलो सरी कोरियर थ्रू आताची कोरियर म्हणारी आमगेला पोस्टल नांजा त्यांनी कोड्याला एजन्सी असतात मस्त ते पेटवून दी ते दवरी जेव्हा कोण कोण ओत्ताची फॉरेन तांगेल घरकाड पावय सांगताची 5 किलो पॅक करे मस्त सगळं सुरेख ऑर्डर घेताची त्यापुढे सेट झाला टाइमाक जाता टाइम आमगेल मेन आमगेला नावाची शिस्त हजार गटलांनी तुमका ऑर्डर येत न केला आम्ही सुरेखाची टाइम पण येताची ज्यात त्याला मात्र वयसून येताची मस्त सोडलेला असतं इथं मला टाइम ना जाय ना त्याला आम्ही घेऊन ताजी बला सांगताची जाय ना आमच्याला तशी मरे हाजी मागशी पुरा तुमका सहाय करता तुमगे घरकडची पुरा असा की अंतू कशी आला म्हणारी आम 50% अर्धांगी म्हणत बायला कासरगोडची संगीत म्हणून त्यांनी पळून घेताची मॅनेजमेंट फोन काढचे उल्लायचे बिल्डिंग मस्त जण मस्त म्हणारी कसं म्हणतात अर्ध काम करतात तशी मनशाल मागशी बायल बायल मनशी बायलाची आणि ಒಟ್ಟು 23-4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೂ हल्ली जाय देखून ती जबाबदारी घेता काम करता तशी तशी तुमका फॅमिली म्हणणारी भारी प्रीती ना तुमगेला अम्मा केला ऐकून तुम्ही पडेला म्हणून ऐकलं नाही आम्ही अम्मा लोटाची अम्मा होतची तशी आता काला कसं म्हणारी अवसुक विंगड सोडसाची वृद्धाश्रम सोडचे तशी तुम्ही अम्मा कडे ताई पळून घेतला तशी बायल चेडू आणखी तुम्ही म्हणा मोगू तांकाय घेऊन समेत आमगेला बिझनेस इन्वॉल्व झाल्याची पक्कन आयतार काम आयला तांनी करताची म्हणून आम्ही हांव तू तो येमोड ना ओटोची आमगेला म्हणून काम करता त्याची तशी तशी येदोळताय तुम्ही आमगेले हे स्टुडिओ येऊन तुमगेले मस्त अनुभव आमगे ಒಟ್ಟು वांटून घेतला आणि तुम्ही केवळ दुड्ड संपादनेचे म्हणून पळायनी जनाक सहाय करताची आणि तुमका विंगड विंगड हव्यास असं वाजूचे तोटगारिके हे ते म्हणून मस्त आता वायकली पणसा विषयी व्हेरायटी सांगली तुम्ही आणि तुमगे स्मरणिकेचे विशेषच सांगले आणि तुमका विंगड विंगड कडेन आश्रमाक आणि गोशालेवचे हॉबी ओटोची गीता म्हणारी आजी आमगेल समाज जेव्हा पळेकला आश्रम होची आम्ही त्यांनी पाप सांगताना डोळ्याक उद्या येता त्यांनी कसं सांगता म्हणा पाप शिकेला बा पेल्डो इंजिनियर केला डॉक्टर केला कसं नाही होऊन करणी दुड्डो भांग प्रत्येकात आजी आवतो पडायच्या अगत ना अन्न माका आश्रमात सोडला तशी मस्त कडे होता असा पिशाल आस्पत्रे होता एक होऊन जाव इथं म्हणा आमगेले प्रॉब्लेम असं सांगू येत आम्ही तांका शिकवण देताना सांगताची तिकरे दुड्ड कर अन्न पळ्या म्हणून सांगानी दोन्ही जाऊन अन्नी म्हणाली अन्न पळेनी प्रतिफल एक एक पंत लायक संस्कार दिवन असता चेडवांक भजन देवस्थानावरचे पुरा त्याला मुखार सोन वातावरण चेंज जाता आणि जन कशी म्हणारी आज बी अर्ध्याला पल्ल्या दुड्डी जाता ना आता एक झाड व्हायला रे त्या पोल जावच्या टाइम म्हणत 6 वर्ष 7 वर्ष त्या रक्कू का त्या रक्कची जनाक जायना आज बी अर्गलो पल्ल्या दुड्डी जाव का पराया जाव का जायना गडी भीतर होड जायना परिश्रम जाव का गोबर म्हणा परिश्रम श्रद्धे म्हणाले ताका उद्दा त्या पुरे घाण केला मात्र सक्सेस आवजे आम्ही होड साधक म्हणून सांगते नाही जल्लारी एकलाक सांगू येत गावांत राब रे गावांत कर रे 10 जण काम दे रे बेंगळुरा कसं कमाई करता त्याची सॉफ्टवेअर अजे 4 घंटे आम्ही कमाई करू कॅपॅसिटी करत खंडित करत आता हा म्हण नाही मस्त असायची व्यारेल असायची कॅटरिंग किती जण असायची किती जण आणि काल 10 घंट्याने केला म्हणलं जाय ना म्हणणं अंक कशी म्हणाली बेंगळुरा अन्न मनाका भारी गंमत फरनाचो का गंमत खाऊ का गंमत भाऊ का जबाबदार नाका तसं बोला आमगेला प्रॉब्लेम असता आम्ही सांगून तांका संस्कार शिकायला रे तुम्ही ಹೇಳ್ತಾಯಿ आमगेले टसन तुमगेले अनुभव सांगला आता तुम्ही वीक्षकांक आता तरणाट्याक कसले विशेष तुम्ही सांगायचं संदेश दिवेत म्हणारी आमची गेल मला व्यवहार यारू मस्त व्यारेला असायची त्याला आता कसं झाला म्हणाली आर मंडळ बेसारी तू तांकी नाक म्हणतो जेतना आलोचना तिकडे तू बेंगलोर वचरे तू इंजिनियर जा रे कसं एकता गेला सांगता येतायची हंका येतायची निजावनो ताजी पशी तुमगेल व्यारू नक्का ताजी लक्ष्य म्हणारी बिझनेस
एक तुम्ही सपोर्ट दिला रे हम्म. तांणी खंडित वयर येता इथं म्हळ्यार गांवांत आसता चान्स आज कोरोना आयले तेन्ना कसं कळलं तुमका हम्म. पुरा बंद जालें वय पोट्टा बोक बंद जालें हांगा हम्म. तेन्ना कसं जाय आशिल्लें आमकां वय गांवांक आयली मस्त गांवांत जण आयली आयली. की मागीर पोट्टा बोक म्हळ्यार कळलं कसं म्हणून तेन्ना तुमकां दुड्डू कसं नाही कळलं किती कश्ट वय म्हणून वय तशें हांव गांवांतूच केल्लें म्हणजे जाल्यार आणि आता सबसिडी पुरा मेळटा लायक न्ही जावन चेल्ल्यांक 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಸ ಎಲ್ಲ 35% ಸ್ಕೀಮ್ ಆತ लायक लायक स्कीम बँक लोन मेळटा न्ही? प्रत्येक मेळटा जाल्यार हांकां कशें जाला म्हळ्यार बापूय काय मानना हांव काय मानना कष्ट बघू रेडी ना जी नाची कष्ट बघून जेव का म्हण ते कंप्युटर वचली कुठले एअर कंडिशन वचली कुठले जाल्ल्या म्हण जीवन आजने फल्ल्याक येवन जाल्ला आनी कसं म्हणू गोतना ते आमी आतां आलोचन करका वय वय इतले वेळ तुम्ही आमगेलो टसून तुमगेलो अनुभव सांगले आमकां तुमगेले बाल्य दुखून आज ताय कसं करता आसची केल्ले म्हण विशय आणि तुमगेले थोडे चित्र पुरो आसना फोटोज ताजे विवरणे हा खंडित आमकां सांगताचे ओके ये आमगेले घरा केलेला फर्स्ट आतां ताजे एद्र बिल्डिंग केला या घर वयर अंगडी केलेला तेन्ना नवरंग स्मरण तेन्ना हलसिನ ಸಂತೆ हा ताजी कॉन्सेप्ट कशी म्हळ्यार मस्त जाणां कॉन्टॅक्ट करून आपण हाडलं फ्री स्टॉल तुम्ही तुमगेले विकयाची सकाळ कोण सांजे ते मिगेले 25 नमुने आयटम कोण फ्री आयरांक कताशे कबाब बिर्याणी तेंच्या पुरा कडगीची गडगी पणसा गराई पणसाचे मुळीक धर्माक आयले कोडे सार्वजनिक म्हणजे पेपरार आमी एडवर्टायज केला 15,000 जन आयल्याची संतृप्ती आसा त्यांना जन कळले पणसान इतले कर येता पणसा एक ಸ್ವಲ್ಪ मोल येयला तेन्ना ताजे नंतर आमी आमकां धैर्य येयलें हत्तल आसाची म्हणून तशी हे आनी आमी एका फोटोग्राफर युनियना ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು ಹಲಸಿನ ಸವಿ ಊಟ म्हूण केलें इथं म्हळ्यार घरकडे आमी मंचुरी कोरपुराची अज्जा कडगेचे जाल्यार जना रीच जावका आनी ओट्टाच्या रीच जावका ओट्टाच्या म्हळ्यार कितले कर येता म्हणून 27 नमुन्याचे आयटम केले आमी पणसाच्याची 200 रुपये दवरून वचको तांणी 200 रुपये दवरून ಒಟ್ಟು 900 जनांक जेवण केला 200 जण कबाब ताजे मस्त पेपरार कवरेज आयला ताजे ऑलरेडी हे घरकडे केलेले हलसिನ तळी म्हळ्यार एक व्हेरायटीचे इथं म्हळ्यार गमलेस म्हणटाची तांबड म्हणटाची मस्त टायप ताजी व्हेरायटी आमी एका कॉम्पिटिशन केलेले ताजे एक फोटो जेवण ड्रायरान तू पूर्ण सुकेला रशी येता तुम्ही खजूर पर खाता पळय तशी पूर्ण सगळे वर्स खाव येता केळे सुकयता सुकेली पूर्ण तशी हे जुलियन फँग म्हण एकलो ऑस्ट्रेलियाचो हागले कसा विशेष म्हळ्यार रांदपो म्हळ्यार चेफ तो मेडिकल शिकता आसले त्या टायमार ताका ऑनलायनार अशी वेबसायटार पुरो कॉन्टॅक्ट केले की पणसाचे दक्षिण कन्नडांत एक काम जाता आसा म्हणून तशी गांवां येयलो तेन्ना गांवां येनो ताणें सांगले की म्हाका एक आयटम पुरो खावका ताजे म्हणून तेन्ना पड्रे सर म्हणालो मल्ल्याರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ म्हणून तशी घरकडे येयलो ताका 7-8 नमुन्याचे रांदप त्या प्रपोर वाण बारीक कुशल अशी करत ना म्हणून तशी तुम्ही सकल बसयो जेवणाक आता सकल फोटो कोण सकल बसयो लायक अभ्यास आता वयर बसून पुढे पाय दुखी हंतो फर्स्ट तकडे एक गोरो आस पळय तो कॅनलव म्हणून तो रशियाचो प्रायम मिनिस्टर आलो कोण तो गोर्बचेव कोण तो तागेलो फोटोग्राफर जावन आसा हवाई म्हळ्यार एक देशांतू तो चेफ जावन आसा आजी द्वीपांतू आज हवाई तू एक फ्रुट्स सगळे वर्ल्डाचे फ्रुट्स थंय जाता विशेष आज टुरिझम प्लेस जाला हवाई म्हळ्यार खाली फ्रुट्साक येतर ताजे मुख्य कारण म्हणत कॅनलो म्हणून ताका सगळे जगत्यांतू फ्रुट्सांतू प्रीती म्हण कोण असो त्या सोदून आयलो तशें आमगेलो कॉन्टॅक्ट जाल्ले थंय वयला दिसता वयली न्ही ताजी मस्त आयटम करता जाम जेल्ली हे ते म्हण ताजे तितले इंटरव्यू प्रीती पणस म्हळ्यार तशी आमगे आयलो अकडे फर्स्ट एकलो बसला पळय हल्दून अकडे शर्टाचो तो जॅक अनिल म्हणून आज ताणें दक्षिण कन्नडांतू राज्यांतू बारी फेमस तो तळी करतालो तळी म्हळ्यार एक झाड आसा ताजी व्हेरायटी करता हजार गटल्यान झाड जावच्या कारण एक मस्त एफर्ट केला ताणें झाड तुटता जाल पुरो तशी पड्रे हांगेलो एक राबून अशें फटका पड्रे दोनीचो ब्रावन शर्ट घाला पड्रे सर म्हणून आज नेला जला म्हळ्यार उदकाचे संरक्षण ताजे विशीं आत्ता न्ही 30 वर्ष कोण करता आतां पणसाचे विशीं आज आमकां कॉन्टॅक्ट करचे महाराष्ट्रा वचचे केरळा वचचे थंय कशें जाता वो कशें जाता ताजे विशीं सांगचे आमकां इंट्रोड्यूस करचे आमकां एक प्रोत्साहन दिवचे आमकां मार्गदर्शक हितचिंतक कसो मेंटर पुरे तशी आमी त्या फंक्शना मेळ्ळेले तशी एक कळ्ळें त्या टायमार आमी हलसिना सेल्फी
म्हणून एक कार्यक्रम केला हा, कोरोना वेळार पुरा घरकडे असताची वय वय कसं कर का जागृती जाव का आणि आमकां इन्फॉर्मेशन मेळका कोण असो म्हणारी कसं नाही काही मेलता कितले रूक कसं नाही ते म्हणून तशी एक कॉम्पिटिशन केलेलं ಒಟ್ಟು 800 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ केले तांतू प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी केलं घरकड्याची तशी हे आमगेले मोमेंट असकुरे अंतू कशी म्हणारी फुल कलर वर्क तांणी कसं लोगो दिता पळयाची ते आम्ही कलर करका पेंटिंग करका किती सूक्ष्म काम पळयाची असं 1-2 नेवचे 300 करायची 400 करायची टाइम ना भारी कष्ट 4-5 दिवसांनी 8 दिवसांनी आमगेले ಒಟ್ಟು ಮಿಗಲ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನ ವೆರೈಟಿ ಜಸ್ಟ್ एक ಫಾಟ್ घाललो या टीचर्सांनी विचारका या बहरेन आहा 20 वर्ष जाला टीचर्स आले आमकां पैर दिला तुम्ही मस्त आणि होय सन्मान केला होय मागीर नेक्स्ट ते केत पळय बहरेन म्हणले ತಂಗೆಲೆ एक मगवीर त्यांनी एक चित्र दिलेलं बैल घालचे दोन्ही घरचे यावे मस्त ऑर्डर एक 15 की 20 बॉक्स आला ऑर्डर बहरेला पेटलेला तशी त्या मोल्ड करचे मोल्ड म्हणा तुमका प्लास्टिक म्हणून घेते किती वर्ष वाईट जायना वाट जायना ड्युरेबल मागीर आमगे क्वालिटी लायक मेंटेन केले एक 15-20 वर्ष कांयच होंदर ना कांयच होंदर ना. शिकले लायक मेंटेन केला आम्ही या कोड्याची शारद ಮಂಟ ವಿಂಗಡಿ ವಿಂಗಡ ಮಾಮೂಲಿ ಪಶಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಕರ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟ್ಟು 5 ಇಂಚ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಾನಿ किती सूक्ष्म पेंटिंग करका पळायची आणि आता वागावा पेंटिंग मस्त व्हरायटी करता असताची या कर्नाटका माते जनरल जाऊन ताके कलर पळायचे कॉपर कलर म्हणून मामूल कलर नोव्हेंबर 10 करचे कलर त्याची विशेष आहे तुमका पळयता तांब्या मूर्तीची आणि रिजनेबल रेट तुम्ही लेखो हाका 500 ना 200 या पोस्टा डब्बी सांगा पोस्ट रिटायर्ड ट्रान्सफर पोस्ट ऑफिसाचे आला असं मस्त व्हरायटी आहे जस्ट घालला 4 फाट होय युनिक बिलकोडिगे मॅरेथॉनाच्या आयल्याची आमकां लोगो जाव का म्हणून तांगे लोगो मोल्ड पेंटिंग्स म्हणजे मामूल ट्रॉफी नाही आमगेले या तुलनारचे मध्ये गॅपच पळयाची ते तांगेले फोटो घालत मॅटर घालत असं तो एक 50-100 व्हरायटी करता आम्ही व्हेरी नाईस होय या जैनांचे आल्या अहिंसा परमो धर्म म्हणून वयर मॅटर घालताची असं नवे नव्याचे या लोगो विथ पेंटिंग पळयाची आणि तो विशेष म्हणाले तितले सूक्ष्म काम प्रति ಒಟ್ಟು 5-6 इंचा विषय पेंटिंग करका असं आमगेले आम्ही इंट्रोड्यूस केला एक देवस्थान केलं अकडे गुरु गुरु मागची नाव मारला बेस द्याव का कलर तशी जाव तांणी सांगताची इतले रेट जाव इतले जाव का म्हणून तांब्या कलर यक्षगाना या 1 फिटाच्या पेंटिंग तशी यक्षगानात एक 15-20 व्हरायटी आसा एक व्हरायटी आणि वाघाचे वाघाचे आता आणि ट्रेंड मस्त रब्बीले निद्दराले बैसिले तोंडात मस्त व्हरायटी भरतनाट्य आणि भरतनाट्य मास्टरने कसं दिवचे आणि तो मस्त असता नटराजू आणि पायाची या यक्षगाना स्टेज या पहिले दुबईची ऑर्डर आहे का बॉम्बे एक 100 की ऑर्डर केलं त्यावेळी टाइम नसला फुल मोल्ड होत्या ते फुल डेकोरेशन पळायची वयचे पूर्ण हँड पेंटिंग कटीलची देवी 1.5 फीट असतो हाईट असल काम पुरा आमगेला स्पेशल तुम्ही सांगेल कसं आणि तुम्ही कसं सांगता त्या करते आमगेल नाही तुम्ही सांगता ಸ್ವಲ್ಪ चेंजेस टाइम देऊ का मात्र कोण मला जाय ना लास्ट मोमेंट आताची 60-70 वर्ष सोडलेलं यार असा जाय टाइमार दिव यक्षगान तेंपणी बड गोटू केला आम्ही यक्षगाना किरेट अशी मस्त व्हरायटी करता असायची नमस्कार तुमका येदोलता आमगेल ಒಟ್ಟು असून तुमगेले अनुभव वांटून घेतला तुमगेले अमूल्य वेळू आमगेल ಒಟ್ಟು काढला आणि जनापुरा लायक प्रेक्षकांक तुमगेल विषयन सांगला हाजी ಒಟ್ಟು तुमगेले बायल तंगेली तुमका प्रोत्साह आसा धन्यवाद तुमका विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे हे कार्यक्रम पळोवन कोणी इन्स्पायर जावन गांवांतूर राबोवन ज्या जाणांक काम दिला रे आम्ही केलेल्या श्रमाक एक सार्थकता येता आणि ते एक नमस्कार नमस्कार